शुक्रार डिसेंबराची 5 तारीख 2025. पहिल्या वाचप इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप अध्याय 29 ओळ 17 ते 24 पर्यंत. सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, थोड्याच काळान लेबनॉन एक पिकाळ मळो जातलें आनी पिकाळ मळो एका राना भाशेन दिसतलें. त्या दिसा बरीं आसात तीं पुस्तकांतलीं उतरां आयकतलीं आनी अंधकार आनी काळोख पयस सरून कुरड्यांचे दळे पळोवंक शकतले. ल्हानविकांक सर्वेस्परा थंय परतून संतोश मेळटलो आनी दुबळीं इस्रायेलाच्या पवित्र देवा थंय उल्हासतलीं. कित्याक जुलुमदार नाच जातले आनी निंदक नपैंच जातले. वायट करूंक सोदतल्यांचो नाश जातलो. जीं आपल्या उतरांनी पेल्याक गुन्यांवकार करतात, जीं शहराच्या दारवाट्या लागीं बसतल्या सुबेदाराक पास मांडटात आनी कारण नासतना प्रामाणीक मनशाक न्याय मेळनासो करतात, तांचो सगळ्यांचो नाश जातलो. देखून सर्वेस्पर जाकोबाच्या घराण्याचो देव, अब्रामाचो सडवणदार अशें म्हणटा, जाकोबाक आनीक लज भोगची ना, ताचें तोंड धवें जावचें ना. कित्याक म्हज्या हातांनी ताचे मदें केलां तें ताची भुरगीं देखतालीं तेन्ना तीं जाकोबाच्या देवाचें नांव पवित्र म्हणून वळखून घेतलीं आनी इस्रायेलाच्या देवाचे भिरांतीन चलतलीं. तेन्ना वांगटे वाटेन चलतल्यांक समजणी मेळटली आनी गुणगुणतल्यांक शिकोण मेळटलें. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 27 1, 4, 13 ते 14. श्लोक. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारक. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारक. हेर कोणाक हांवें भियेजय कित्याक? सर्वेस्पर म्हज्या जिवाचो आधार. हेर कोणा मुखार हांवें कांपा जाय कित्याक? देखून सर्वेस्परा लागीं एक उपकार हांव मागतां. श्लोक. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारक. हो उपकार म्हजी एकच आशा, रावोंक हांवें सम्याचे घरी सगळी म्हजी जिणी. सर्वेस्पराची गोडसाण साकोन भोगच्याक, त्या देव मंदिरांत ताची जाप म्हाका मेळच्याक. श्लोक. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारक. खंडीत जावन ह्या संवसारांत सर्वेस्पराची दया माया म्हाका भोगूंक मेळटली. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर, धैर्य घे, दृढ राव, वय ताचेर पातयेवन राव. श्लोक. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारक. उद्गार. हालेलुया, हालेलुया. पळय, आमचो स्वामी आपली पदवी दाखोवंक घेतलो आनी आपले सेवकांचे दोळे उघडतलो. हालेलुया, हालेलुया. शुभ वार्ता. समादेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 9 ओळ 27 ते 31 पर्यंत. जेजू अधिकाऱ्याच्या घरांतल्यान भायर सरून फुडें वेताना दोग कुरडे ताच्या फाटल्यान, दाविदाच्या पुता, आमची काकूळट कर म्हणून बोब मारीत आयले. तो घरांत रिगलो तेन्ना ते ताचे सरशी आयले. तवळ जेजून तांचे लागीं विचारलें, हें करूंक म्हाका समर्थी आसा म्हूण तुमी सत मानतात? ताणें जाप दिली, वय सायबा. तवळ जेजून तांचे दोळे आपडले आनी म्हळें, तुमच्या भावार्था प्रमाणे तुमकां जावं. तेन्ना तांचे दोळे उक्ते जाले. पूण जेजून तांकां कठीण ताकीद दिवन म्हळें, सत्राय, हें कोणाकच कळनाय. पूण ते गेल्लेच सगळ्या त्या गांवांत ताची कीर्त गाजोवंक लागले. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता.
नियाळ. जेजून दोग कुर्डे लागीं विसरलेले सवाल हे करूंक म्हाका समर्थी आसा म्हूण तुमी सत म्हणटात, ते कुर्डे जाल्ल्यान तांकां जेजूक पळोवंक जावंक ना, ताणें करची असर्यां तांकां पळोवंक जावंक ना. तरी जेजू विशान आयकून खंडीत जावन हांगा आसा एक प्रवादी, तो सामान्य मनीस न्ही, ताका आमकां गूण करूंक आमचे दिश्ट फाटीं दिवंक जाता म्हणलो खरो भावार्थ जेजू लागीं दिश्ट मागूंक प्रोत्साहीत करता. त्याच खातीर तांकां दिश्ट दितना जेजून म्हणलें, तुमच्या भावार्था प्रमाणे तुमकां जावं. देवाचेर आसचो भावार्थ आमकां धैर्य दिता, सक्तिवंत करता, संदर्भांनी कसलीय परिस्थितींनी तो घट करूंक प्रेरण दिता. देवा वयली पातळणी ताचे ते आसचो आमचो भावार्थ आमचें घालतेपण आनी देवाची सकत उसारता. आमच्या देवाक सर संगती साध्य, कित्याक तो जावन आसा रचणार. आमी अस्कत पूण तो बळवंत. अशें जाल्ल्यान आमी गरजे जाल्लें इतलेंच बऱ्या भावार्थान जियोचें आनी हो भावार्थ आमकां आमच्या देवाची असर्यां देखूंक आनी भोगूंक कुमोग करता.